प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विस्वोर वोड 19 ते 28 पर्यंत. John chapter 1 verses 19 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जिवांची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यात ताका आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जिवावान म्हणलें, इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादीय न्हय जाल्यार बाप्तिस्म कसो दिताय? जिवावान प्रतिपाल केलो, हांव उदकान बाप्तिस्म दितां, हें खरें. पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेतानियेंत जोर्दानाचे पोलतोडी जुवान बाप्तिस्म दितालो थंय घडलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जुवान बाप्तिस्त कसो गोवायकी दिता. आमी हें शिवर्तमान बरे भाशेन आयकलां जाल्यार आमी पळयता की जेजू आपलें काम कोमेस करचे पयलीं देव जुवान बाप्तिस्ताक धाडटा आनी जुवान बाप्तिस्त आख्खे इस्रायली पोरजेक आपलें मन बदलपाक, आपल्या मनाची नडसणणी करपाक आनी सगळे आपल्या पातकांतले भोगसणे देवा कडेन मागून आतां तयार जावपाक हें काम देवान जुवान बाप्तिस्ताक दिलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जुवान बाप्तिस्त आपलें काम कोमेस करूंक लागलो, तो आतां ओराण्यांत उलोवंक लागलो, लोक वसारांनी थंयसर वेतालो जेजू कडेन, जुवान बाप्तिस्ता कडेन. आनी आतां जुवान बाप्तिस्ताचें नांव गाजलें आख्ख्या जाग्यार. म्हणटच आतां लेवी आनी हे सगळे जे याज्ञीक आसात, फारिज्यो, हे सगळे आतां थोड्या लोकांक धाडटात जुवान बाप्तिस्ता कडेन म्हणून विचारतात, तूं कोण? तूं बाप्तिस्त कित्याक दिताय? तूं प्रवादी न्हय जाल्यार, तूं क्रिस्त न्हय जाल्यार, तूं जो आमी सजमता की तूं कोण तो आमी नको जाल्यार आमी आतां खंय तुका सजमून घेवपाक तूं आतां बाप्तिस्त कित्याक दिताय? आनी त्या वेळार जुवान बाप्तिस्त कितें करता? जुवान बाप्तिस्त एकदम खालतो रावता आनी म्हणटा, म्हजें काम फकत ह्या हो जो येवपाचो आसा ताका ताची वाट तयार करपाक. आनी तो आतां जेजूची तयारी करतालो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जुवान बाप्तिस्ताची खबर आयकता, जुवान बाप्तिस्त देवान धाडलेलो फकत इस्रायली पोरजेक तयार करपाक. आनी जुवान बाप्तिस्ताक आपलें कितें काम करूंक जायल्लें. वय, तो जाणो आसलो की तो एक आवाज आसलो ओराण्यांत आनी ती तयारी करपाची आसली म्हणून. पूण खरेपणी जें देवान मालाकीच्या प्रवेदा वरवीं उलयल्लो की तो आतां वाट कोत्तलो, तो एक आवाज, तो एलिजा भाशेन पयलो येतलो आनी सगळी वाट कोत्तलो, ही सगळी सजमणी जुवान बाप्तिस्ताक नासली. पूण भाव भयणीनो, एक तर जुवान बाप्तिस्त सारकें कोत्तालो की तो जो देव ताका सांगतालो तें कोत्तालो. खूब सजमणी नासली ताका, ताचे कडेन पवित्र आत्मा भितर रावपाक नासलो, कित्याक आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, आजून पवित्र आत्म्याक धाडूंक नासलो की आमचे भितर रावपाक. म्हणटच जें काम जुवान बाप्तिस्त कोत्तालो, जुवान बाप्तिस्त फकत देवाचें उतर लोकांक सांगतालो की पळयात, हांव जावन आसा तो आवाज
हांव जावन आसा जो देवान पाठवला तयारी करपाक जेजू पासत. आनी देखून हांव तुमकां जेन्ना तयार करता, तुमी तुमच्या मनाची नोसणी करात, तुमचें मन नितोड करात. तुमी आतां तुमच्या पातकां पासत भोगसणे देवाक मागात आनी हो जो येतलो जेजू तुमकां आतां पवित्र आत्म्यान बातीस दितलो. आनी भाव भयणीनो, जोआ बातीस जें काम देवान सांगलेलें, जें उतरां प्रवाद्यान उलयल्लो खूब वर्सां पयलीं, हें आतां घडोवन येता जेन्ना जोआ बातीस देवाचें काम करता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शुवर्तमान आयकता, आमी जोआ बातिस्ता भाशेन आमी जे भाशेन जोआ बातिस्ता पवित्र आत्मो रावपाक नासलो, ते भाशेन आमी ना. आमी नव्या कराराची भुरगीं. देव आमचे भितर रावता, जेजू आमच्या सोबें आसा, पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. आमची कूड जाल्या आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आत्मो आमकां दिसान दीस देवाच्या उतराची सजमण दिता. खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सरवंडार मानला जाल्यार, आमी एक नोई रोचना जाल्यार देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता. पवित्र आत्मो आमकां उतराची सजमणी दिता. पवित्र आत्मो उतर आमकां सोंपें करता. आनी जेन्ना आमकां ती सजमणी मेळटा आनी तें सोंपें आमकां करून दिता, तेन्ना आमच्यान उतर तें पाडूंक जाता. जेन्ना आमी उतर पाळटा भाव भयणीनो, आमच्यान आतां जी येवजण देवाची आसा आमचे वयर, ती आमी येवजण देवाची आमी करूंक पावता. जें काम देवान आमकां दिलां, जे कारणा लागून आमी ह्या संवसारान देवान आमकां रोचल्यान, तें आमी करूंक पावता. नातूर भाव भयणीनो, आमच्या मनान कितें आहा, आमची परिस्थिती कशी आहा, आमचें कोण हो म्हणटा तो म्हणटा, ह्याच्यो आनी ताच्यो खबरो आयकोन आमी कोत्तेले हांव आमचीच खोशी वा लोकांची खोशी, पूण देवाची खोशी करची ना. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी एक नवी रोचना जाल्या, आमी नव्या कराराची भुरगीं जाल्या, ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयज आमी आतां देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचें उतर आमी दिसान दीस पाडूंक कोमें सुरवात करुया. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी देवाचें उतर करता, आतां आमी ही जी येवजण आसा देवाची खोशी करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.